त्याची सुरवातेक आमी सगळ्यो बिरान गायन घेवया. A7 पेज नंबर 4. A7. Sorbes morato porvo, sotto un gran poros volto, sorbes morace mondi, soglia poros ut vorte, devacha dograr joduya, tacha mondiran zomuya. देवाच्या डोंगरार जोडूया, ताच्या मंदिरात जमूया. हिशोब नासलोल्यो पोरचा, सोनी राष्ट्रांतूय जमता. एकाच ताळ्यान मूल दवरतून आनंद बोरीक ती म्हणटा. देवाच्या डोंगरार जोडूया, ताच्या मंदिरात जमूया. देवाच्या डोंगरार जोडूया, ताच्या मंदिरात जमूया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावे. आमच्या देव बापाची काकलूत, सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाळ बामडिदो, आज बायग्योंत आंतोनीक मान दिवंक तुमी इतली जाण आमच्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्यात. आज मंगळार ताका भेटयलो दीस. तुमी तुमच्यो गरजो, तुमची मागणी, तुमचे आवंडे कोतकोत्यान घेवन आयल्यात. ताचे मुखार घालूंक तो मागीर ते देवा मुखार दवरतलो आनी आमी मागता तें आनी आमकां जाय तें, आमकां गरज तें तो आपले विणवणेन देवा कडल्यान मागून दितलो. असल्या मनान तुमी एकठांय जातात तेन्ना आमी तयार जावया. ह्या दिनवासनेच्या बलिदानान बरे भशेन वांटो घेवंक आनी ताचो फोड आमच्या जिवितांत मेळोवन घेवंक. आमचे इगोर्जेन आमी नवो मिसाल सुरू केला. तुमच्या इगोर्जांनी गडी सुरू करूंक ना, पूण ही पुस्तिका आहा ती पुस्तिका हातांत घेयात आनी पान 4 हांव एक ओळ म्हणटलों, यादनीक आहा. लोकांन मागीर ती ओळ दुसरी म्हणची. मागीर पोत्तून हांव एक ओळ म्हणटलों, तुमी मागीर दुसरो जबाब दिवचो. ही पिराचिताची रीत. सदांच आमी हांव पातकी म्हणून आयल्या, पूण केन्ना केन्नाय दुसरी रीत पिराचिताची इगोर्ज मात आमच्या मुखार दवरता आनी ते तुमी मागीर तुमच्या भावार्थान तें म्हणचें. पातकांचो उगडास घेवन आमी देवा कडेन बोगसळे मागुया. पान 4. सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर, कित्याक तुजे विनवणी पातो केला. सर्वेस्परा तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी दोयीन आमची सरवण कर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवन ह्या मिसाची इंतेसांव भेटयतात आंतोन आनी तेवदोलिना डायस तांचे पासत करीत भाशेन मागुया. एर जायत्यो वस्तू हांव तुमच्या मुखार दवरतां कोणा पासत मागूंक. ती पोत्तून मंगळाराच्या मंगळाराक ह्या मनशां पासत आमी मागया. सगल्यांक जांकां हार्ट प्रॉब्लेम्स आहात, वो बायपास सर्जरी केल्या, सगळ्यां पासत मागुया. कोणाक स्ट्रोक्स जाल्यात तांचे पासत मागुया. कोणाक कातीचीं दुयेंसां जाल्यात, वेगळे तरेचीं कातीचीं दुयेंसां तांचे पासत मागुया.
कोणाक कॅन्सर्स आनी ट्युमर्स आनी ल्युकेमिया जाल्या, अदीक करून अस्तोऱ्यांक जायते जाणांक ब्रेस्ट कॅन्सर जाला, कॅन्सर ऑफ द युटरस जाला, तांचे पासत मागुया. सदांच तुमचे पासत हांव मागतां 4 तरणाट्यां पासत, आनी ती आमच्या मागण्यांनी जायतीं बरीं आहात, सुदरत गेल्यात. तरणाटीं जीं 16 ते 20 वर्सांची पासून, ते भायर आमचे 4 जाण पाद्री भाव आहात जांकां कांकराची पिडा जाल्या, तांचे पासत मागूंक लायता. मागीर कोणाक आर्थरायटीस आनी रेवमॅटिजम, जायते जाणांक आमच्या अस्तोऱ्यांक ऑस्टिओपोरोसीस, हाडां कोसबेतात, तांकां बरी दूख पडटा, तांचे पासत मागुया. अल्सर्स, एसिडिटी आनी इंडिजेशन, खूब जाणांक किडनी प्रॉब्लेम्स आहात आनी जायते जाण तातूंतली डायलिसीस करतात, तांचे पासत मागुया. खूब जाणांक लिवर सिरोसीस, फिगदाचें दुयेंस आनी फिग सुजला, तांचे पासत मागुया. कितले जाणांक तकली फोडटा आनी मायग्रेन एटॅक्स जातात, तांचे पासत मागुया. जायते अल्झायमर्स आनी पार्किन्सन, जितली पिराय वाडटा तितलीं दुयेंसां येतात, तांचे पासत मागुया. खूब जाणांक टायरॉयड, हें नवें दुयेंस सगल्याक लागता, टायरॉयड, आनी टायरॉयडाक लागून जायते जाणांक अस्तोऱ्यांक अदीक करून तांकां आवयपणाच्या अभ्यासार येवंक जायना, पूण जायते जाण तातूंतली टायरॉयड बोरींग जावन वो ट्रिटमेंटाचेर आसून तेणी पार्ट केला, वो तसल्या पासत मागुया. ENT प्रॉब्लेम्स, जायते जाण लोक सोंसता ENT प्रॉब्लेम, तांचे पासत मागुया. ब्रोंकायटीस, लांग प्रॉब्लेम आनीक न्युमोनिया, असल्या पासत मागुया. खूब जाणांक आक्सिडेंट जाल्यात आनी जखमी जाल्यात. एकली अस्तोरी हांगा सदांच अंजुनासान मिसाक येताली, चुकोय नासली, तिका आक्सिडेंट जाला, ती घरच्यांनी मागलां तिचे पासत मागूंक. ते भायर हांव तुमकां एका मनशा पासत मागूंक लायता, JMCंत आहा, ताची कितलो तेंप जालो डायग्नोसीस कळो नासली. आतां दोतोरांनी डायग्नोसीस केल्या, सो ट्रातामेंट चलता. चडसो सिंथिता भायर आसता. ती म्हणटात फादर मागड्यांक लागून केन्ना केन्नाय तो दोळे उगडटा, केन्ना केन्नाय जाबाब दिता, ताचे पासत करीत भाशेन मागुया. ते भायर भुरग्याची देणे सोदतात, कित्याक बैगून हातून आसकारी भुरगीं नासतल्या आवय बापायक भुरग्याचें देणें दिवंक जायतीं हांगा येतात आनी भुरग्यांचें देणें तांकां फावो जालां. तसलीं गो बायलां हांगा आसात जाल्यार तांचे पासत आमी मागता, वो दुसरीं हांगा नात तीं, तांकां भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण. खूब जाणांची वस्तू शेणल्यात, शेणलेली वस्तू बायगो तातून आपले विनोदीन परत दिता. आनी हांवें तुका सांगलें, एक फामिली पासत ताची 2 ज्युवेलरी सेट घरांतलीं नान जालीं आनी ती बायल बाबी रडटा, आपल्या बापायचें सेट आनी दुसरें आपल्या आंटीचें सेट नान जालें. ती कोणे वेल्यान जाल्यार पोत्तून हाडून उडोवंक आमी मागुया. जायते जाण भाटां बेसांक लागून जायती दुस्पोट आहा, भाटां बेसांक लागून, आनी हे दुस्पोटीक लागून कोर्टान चलतात. उलोवन कबार करूंक जातालें, कोर्टान जीत हेवतात एकामेकाची, आनी सोयरींच आनी भाव भयणां धाकटुले येत बोर कुडक्याक लागून, येतूच बोर शिमो मेरो आहात त्यो गुंडायतात, फातोर आहात निजाचे फातोर ते काडटात. असलीं मनशां आहात. जायते जाणांक वाट ना, जावं तांचो भाटकार वाट दिना वो शेजारी वाट दिनात. जायते जाण जे मुंडकार आहात ते भाटकारांक सोतायतात आनी भाटकार आहात ते मुंडकारांक सोतायतात. असल्यो सगळ्यो केजीस देवा मुखार घालुया. अदीक करून इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स चलतात, वर्सांचीं वर्सां जातात, तीं कबारूच जायनात. ही कॉम्प्रोमायज करून आमच्या फामिलींनी तीं कबार करूंक तांचे पासत मागुया. तांकां एक दोयाळ मोवाळ काळीज दी म्हूण
ते सुटावें करूंक बायको तांतूनी कडेन मागुया. जायते जाण निराशीपणान भितरसले, डिप्रेशन्स, आनी ह्या डिप्रेशनाक लागून उलयनात, भायर सरोनात, खायनात, पियेनात, उगीच रावतात, न्हिदतात. तांकां बरी कर म्हूण मागुया. जायतीं तरणाटीं येतात हांगा जिविताचो सांगाती ओ जिविताची सांगातीण सोदूंक, आनी बायगोन तातूंत तांकां दिता. हांगा जायतीं आवय बापूय सांगूंक येतात, फादर मागले आनी बरी व्हंकल म्हज्या पुताक मेवली, बरो न्हवरो म्हजे धुवेक मेवलो. गेल्या मंगळारा दीस जायतीं जाणां आयल्यात. मागून मागून देवान आमकां फावो तो न्हवरो, फावो ती व्हंकल दिल्या म्हूण उलयल्या बसत मागुया. जायतीं तरणाटीं येतात नोकरी सोदूंक, बायगोन तातूंत थोड्यांक दिता. थोडीं मागत आहात, तांचेय पासत मागुया. जायतीं जाण मेडिकल टेस्ट फेल जातात, तांकां पास कर, आनी खंय वचपाचें आहात तें ताचे बेगीनूच कर म्हूण मागुया. कितले जाणांची पासपोर्ट जायना, पूण जायतीं जाण हांगा येवन तांच्यो कितल्यांच्यो पासपोर्ट जाल्यात, आनी चडश्यो मंगळाराच्योच जाल्यात. एका मंगळाराक मागलें, तांकां फोन येता बुधवारा दीस वो दुसऱ्या मंगळारा दीस. तसल्या पासत मागुया. आमच्या दोतोरां पासत, नर्सी पासत, पॅरामेडिकल्स आनी सगल्या हॉस्पिटलांनी काम करतल्या पासत जायती सेवा ती दितात, सॅक्रिफीस करतात सगल्या दुयेंती पासत. अदीक करून आमचे GMCंत आसतले दोतोर आनी नर्सी, बेस्ट हॉस्पिटल GMC बरें सगलें आहा तातूंत. थंयसरल्या वैजां पासत, नर्सी पासत, पॅरामेडिकल्स आहात, आनी मागीर वावर करतात टॅक्निशियन्स आहात, सगळ्यां पासत मागुया. भुरगीं आपल्या परिक्षेक तयार जातात, त्या भुरग्यां पासत मागुया. आनी जायतीं भुरगीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात, आनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात. तीं भुरगीं मस्तेपणां सोडून, वायट जिवीत सोडून बरीं जावंक तांचो उगडास करुया. जायतीं भुरगीं ऑटिस्टीक भुरगीं, डावन सिंड्रोम जाल्लीं आनी उलयलीं तांकां उलोवंक येना, स्लो लर्नर्स, हांगा घेवन येतात आवय बापूय. फादर तें उलोयना भुरगें, ताची जीब सुटोवंक. असल्या भुरग्यां पासत मागुया. जीं कोण लायव्ह स्ट्रिमींग आतां चलता सगलीं पळयतात, तांचे पासत मागुया. आनी जायते फावटी म्हाका सांगूंकशें दिसता, जीं पळय लायव्ह स्ट्रिमींग पळयतात तांकां देव रोखडोच पावता, बायगोन तातूंत रोखडोच पावता. कित्याक तांच्यांनी हांगा येवंक जायना फिजिकली, पूण मोनान ती मागतात हांगाच आयिल्ल्या भशेन. आनी मागीर कोण कोणी म्हणटा पादिका दुसऱ्या पासत मागता, हांगा एकठांय जाल्ल्या पासत मागुना. हें इतेसांव पयलें म्हजें, तुमी सगलीं हांगा एकठांय जाल्यात तांचे पासत पयलें इतेसांव. तुमचेय पासत हांव मागतां, फकत जी स्ट्रीम लायन करतात तांचेय पासत न्हू, पूण तुमी हांगा आहात ती म्हाका पयलीं. आनी देखूनच आमी हांगासर सगलीं एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. तेन्ना हांव थांबतां तुमचे पासत तें तुमी जाणा जावंक जाय. त्या वेळार हांव तुमचे पासत मागतां आनी सुरवातेकूय मागतां. आनी हेर सगल्यो आमच्यो गरजो हांवें सांगूंक नात त्यो जायत्यो आहात, सगल्यो सांगूंक जायनात. ह्यो मुख्य आनी गरजेच्यो त्यो हांवें सांगल्यात. ह्यो सगल्यो बायगो दांतुनीचे मजतीन देवा मुखार घालुया. सोर पोदवेदारांनी सासणाच्या देवा, तुवें तुजे पोरजेक सियोलीचो बायगोंत आंतून कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजेक आकातांक तीर आस्कारी जावन दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोवण पाळून सगल्या आमच्या आडकोळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगुशें कर. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
सॅम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी अबसालोम चिंतूंक नासलोले घडणे वरी दाविदाच्या मनशा हातान पडलो. एका कोचाराचेर बसून आपलो अबसालोम वेतालो तेन्ना तो कोचोर एका व्हड रुखाच्या खांद्यांनी रिगलो आनी अबसालोमाची तोकली त्या रुखाक शिरकोली आनी तो स्वर्गार आनी संवसारा मदें उमकोलतालो. इतल्यान तो बसलोलो तो कोचोर फुडें गेलो. कोण एकल्यान हें सगलें पळयलें आनी जॉबाक वचून सांगलें, अबसालोम एका रुखाक उमकोलून आसा. तो हांवें पळयला. तेन्ना जॉबान आपल्या हातान 3 बाले घेतले आनी ते अबसालोमाच्या काळजान तोपले. तो अजून जिवोस त्या रुखाक उमकोलतालो. 2 दारवट्यां मदें दावीद बसून आसलो. राखणदार वण्टी वेल्यान दारवट्याशी पाडसार चडलो आनी थंयतान ताणें आपले दोळे वयर उबारले आनी दावी दावी येता तो एक मनीस ताका दिश्टी पडलो. राजाक उलो मारून त्या राखणदारान ताका ही खबर दिली आनी राजान म्हटलें, एकलोच आसा जाल्यार तो बरी खबर घेवन येता. फुडें राजान म्हटलें, कुशीन सोर आनी हेवटेन उबो राव. म्हणटच तो कुशीन सरलो आनी थंय रावलो. इतल्यान एक कुशींत पावून सरलो. ताणें म्हटलें, म्हज्या राजा, तुका बरी खबर हांवें हाडल्या. कित्याक तुजेर कोलपल्ल्या ताच्या हातांतलो सर्वेस्परान तुका सोडयलो. राजाक कुशीताक कडेन खबर काडली. म्हजो भुरगो अबसालोम बरो आसा म्हूण कुशीतान सांगलें. म्हज्या राजाच्या दुस्मानाक आनी तुका वायट करून कोलपलेल्याक ह्या तरणाट्याक घडलें. तशेंच घडूं. हें आयकून राजा शेलो घाम सुटलो आनी दारवट्यां वयर आसल्या कुड्यान वचून दुखांचे जोरी करून तोडरूंक लागलो. तो म्हणटालो, म्हज्या पुता अबसालोमा, पुता म्हज्या पुता अबसालोमा, तुजे सुवातेर म्हाका मरूंक कोण दीत. अबसालोमा, म्हज्या पुता म्हज्या. जॉबाक खबर धाडली. अबसालोमाक लागून राजा रडटा आनी विलापता. हे परी सगळे फौजेक ते जैताच्या दिसा सगळीच दुखूच जाली. कित्याक राजा आपल्या पुता पासत रडटा म्हूण फौजेक खबर पावली आनी हार घेवन लोजेक घरा परततात त्या लोकसरां परी ही फौज गोपचूप शारांत परतून गेली. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब, म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. सगळीं म्हणया, म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. म्हजें मागणें तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक कान दी देवा. पळय कितलो हांव दोरदिरो, विस्वासी हांव चाकोर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावता. जीव राख म्हाका निवार. जबाब, म्हजें मागणें आयक सायबा, म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तुजे बगर ना देवा म्हाका, म्हजी तूं कोर दया सायबा. दीसभर तुकाच उलो मारता. काळजान म्हज्या संतोश तूं दी. आत्मो म्हजे तुजे मुखार विस्वास दवरून घालता सायबा. जबाब, म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. कितलो म्हूण तूं दुलोवप सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावता. म्हज्या मागण्याक कान दी सायबा. उलोवप म्हजे विनोतीचो
आयकून तूं घे सर्वेस्परा. जबाब: म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. शिव वर्तमानाक आमची कालसां मनांत तयार करूंक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. ताणेन आमची पिडा रोग काडलो आनी आमचे बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू. मार्कू प्रमाणे शुभ वर्तमान. जेजू पोत्तून ओड्यार चडून दर्याचे पेले तोडी वेतोच लोकांची वोड उरपोंस ताची सोर्शें एकटवली आनी तो दर्याचे दोडेर आसलो. तेन्ना जायरूस म्हटलेलो देवस्थानांच्या अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मोरणांचे तोरणीक पावल्या. ये आनी तिचेर तुजो हात दवर. तिका बरी कर, तिका वाचूं दी. आनी जेजू ताचे बराबर गेलो. पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली तूं एक ओस्तोरी आसली. सबार वयजांच्या हातांत जायतें दूख भोगूनय आनी सगळो आपलो दुडू करचुनूय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण ती ओदीक पाश्ट जाताली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातोली अशें ती आपणाचीच भितर चिंतताली. आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाल्या म्हूण तिच्या जिवाक बरें दिसलें. पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच ओळखून घेवन जेजू लोकां वाटेन वळून विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायला? आनी ताच्या शिसांनी ताका म्हणलें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पळ येताय आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलां तें पळोवंक तो भोंवती नदर मारीत रावलो. तेन्ना आपणाक घडलां तें ओळखून ती बायल भियेवून आनी कांपिवून लागीं सरली आनी ताचे मुखार सोरपोटली आनी सगलें खरें तें तिणें ताका सांगून दिलें. ताणें म्हणलें, दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर तावन धाडलेले मनीस पावले आनी ताणें म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून ताणें म्हटलेलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाकाय,
भावार्थ मात दवर. आनीक ताणें पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जिवांव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. ओदिकाराच्या घरा पावतूच जेजून गोडबोड जाता तो देखलो आनी लोक व्हडल्यान रडटालो आनी विलापतालो तो ताणें पळयलो. भितर वचून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण गोडबोड कोत्तात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवंक चेडूं आसलें थंय तो भितर सरलो. आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिता कुम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडें चेडूं उठून भोंवंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं. आनी लोक अजाप जावन बारी तो टाकलो. आनी कोणाकूच हें गमना जावंक ताणें जोडजोडीत फर्मायलें. आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें. स्वाम्याचे वर्तमान प्रितीच्यानो, मार्कूचें शुभ वर्तमान आपले लिखणेन भावार्थाची उदरगत दाखयता. द प्रोग्रेशन ऑफ फेथ. इट्स अ क्रेशेंडो, चडटा. आनी 4 मिलाग्री जेजू कोत्ता त्या दिसांनी आमी पळयना. सोनवारा दिसाक तो ओळ्यार आसलो, मोळ आयलें आनी तें ताणें तार आयलें. ही एक मिलाग. दुसरी एक मिलाग ती काल आमकां दुसरो शुभ वर्तमानाचो वाक्को, कित्याक काल परब जेजूच्या भेटवणीची देव मंदिरांत. पूण कालचो वाक्को म्हळ्यार जेजू जेनाझारेत वेता आनी थंय एका देंवचार बसतल्याक बरो कोत्ता आनी ताचे देंवचार दुकरांनी धाडटा, देंवचार काडटा. हे आमी पळयता. आज 2 मिलाग्री बाराबोर घातल्यात मार्कून. एक मिलाग ही 12 वर्सां रोगपाक जाल्ली अस्तरेक ती हात लायता जेजूक आनी बरी जाता. आनी मागीर जेजू हात लायता त्या धाकटुल्या चेडवाक 12 वर्सांचें हें कनेक्शन बायगोन मार्कूस दाखयता. हें भुरगें जालां तेच नातावन ही बायल रोगपाच्या दुयेंसांत आहा तें दाखयता. तो ते चेडवाक हात लायता आनी तें बरें जाता. ह्यो 4 मिलाग्र्यो बायगोन मार्कुसाक गरजेच्यो आनी त्यो ह्या 12 मदेंच तो कोत्ता. 12 मदें तेजे बरें 12च आहात, हेर नात. सो तांचो भावार्थ वाडोवंक आनी तांचो भावार्थ गोट करूंक इती उदरगत भावार्थ. आनी ह्यो 4 मिलाग्री कितें आमकां दाखयता? पयली मिलाग सुयंबाच्या पदव्या वयर देवाक ओडती पदवी आहा. Jesus goes above all laws, physical, chemical, biological laws. God, he is God. तो कायदे उतरता, सोयमाचे कायदे. ही मिलाग पयली मिलाग. म्हणजे सोयमान मोड जाला आनी मोड तो तारायता. लोक म्हणटा ताका दोर्याचेर आनी वाऱ्याचेर लागून पदवी ओय देव तो. सो ही पदवी सोयंबा वयर, सोयंबाच्या वस्तू वयर. असली बायगो नातुनीच्या जिवितांत जाल्ली आमकां मेवता. जे वेपारी येतालेत मोड जाले हांगासर ह्या दर्यांत मोड जाले आनी तांकां दिसलें आमी मोत्ता बायगोन तांतुनीक उलोवप मारलो. हें मोड बायगोन तांतुनीकूय जेजूनी पदवी दिली सोयंबा वयर. टू गो बियॉन्ड नॅचरल लॉज एंड फिजिकल लॉज. आनीक एक आहा ताची, चेडूं पडटालें वयर तावन ताच्या वडिलांन सांगलें तूं मिलाग्री करचो न्हय. ते चेडवाक तशेंच लांबून दवरलें. शी वॉज सस्पेंडेड. आनी तो आयलो आपल्या अधिकाऱ्याशी परवानगी मागली, गेलो आनी ताका देंवयलें.
laws which go beyond nature, miracles which go beyond the laws of nature. हे बायकोन तातूंत केले. आनीक एक आहा तसलीच ताच्या बापायक चेर गाराणें घातलें, ताणें कोणाक जिवो मारला म्हणून, कित्याक त्या दुस्मानान मारलो आनी ताच्या बाटांत हाडून पुरलो आनी कोर्टांत उबो केलो ताच्या बापायक, आनी पुरावे नात कित्याक ताच्या बाटांत पुरलेलो आहा. बायकोन तातूंत एक दर्शन जालें. तो इताल्याक सान चलूंक लागलो पूण आपशींच कोर्टांत पावलो. ही गोज बियॉन्ड द फिजिकल लॉज. कसो गेलो? देवान ताका व्हेलो. म्हणजे मोटोर ना, आवियाव ना, चलूंक लागलो, आपशींच थंय पावलो. सो देव कायदे आमच्या सुंबाच्या कायद्या वयर आसा. ही मिलाग मार्कूस दाखयता. दुसरी मिलाग देंवचार बसलेलो मनीस, तो जनासरेत म्हणटात त्या मुल्कांत आसलो आनी थंय खोड पाणी जियेतालो. दुसरे शुभ वर्तमानकार म्हळ्यार खोड पाणी जियेतालो. तो बोवाड मारता, जेजू देवाच्या पुता, तूं बोग देवाचो. आनी जेजू ताका ओगी करता आनी तो म्हणटा आमी सिनाबाग, आमी जायते जाण आहात. आनी जेजू ताका दुकरांनी धाडटा आनी दुकरांचो सगलो ओर कोडोसांत वचून दुकोर मोत्तात. ही दुसरी मिलाग. देंवचाराचेर आड पदवी आसा म्हूण मार्कूस ते 12 जाणांक शिकयता. हेवूय बायकोन हातून आमकां दाखयता. हांगासर ही गोरज बांदता आसतना बुन्यादीचे फातर पोत्तून पोत्तून कोण तरी मोडून उडयतालो. पादविकारान बायकोन हातून ही माज वयर आहा तीच दवरली आनी ह्या मोठ्या सोरपाक बाजिलियन स्नेक ताका ताणें दवरलो. ओ देंवचार. हांव केन्नाय इटालियन लोकांक हें पिक्चर धाडटा कित्याक आजून हांव तेंकोडे कॉन्टेक्ट आहा. तांकां सदांच दिसाच्या दिसाक म्हजें रिफ्लेक्शन इंग्लिशीन कोत्ता आनी तशें इटालियन भाशेन करून तांकां धाडटा आनी केन्ना ही सांतांतुनीची माज घाल. आनी तातूंत तो एकलो म्हजो इश्ट, तो जबोर मिसाक येवपी न्हय, पूण म्हणटा हे देमोन्यो, बायगोंत आंतोनीच्या हातांत देंवचार दवरला ताणें. आनी सारकें फादर, आमी असलें केन्नाच पळोवंक ना, पूण देंवचाराक ताणें दवरला आनी ताका चिडून मारला. ही ती मिलाग. देंवचाराचेर पदवी देवाक आहा आनी सांतांतुनीकूय ती आसली. मागीर ह्यो आयच्यो 2 मिलाग्र्यो ती ओस्तोरेक बरो. ही ओस्तोरी चोरी कोत्ता मिलाग्रेची. शी रॉब्स द मिरेकल, स्टील्स द मिरेकल. चोरयां येता. कित्याक चोरयां येता? तिका चोरी करूंक जाय म्हूण ना. एक बायलेक म्हयन्याचें जालें, तिच्यान कोणा मेतेर जावंक जायना, कोणाक तरी तिचो हात लागत तोय मनीस मेळो जाता, अशें लेवी शास्त्राच्या पुस्तकान बरयल्लें आहा. आनी ते पासत लोक जाणा ती इतलीं वर्सां तिका रोगपाड जाल्ली बायल, ती बरी जायना, लोकांक खबर आहा. 12 वर्सां जालीं ती सदांच तिचें रोगत वेता. आनी एक वस्तूरीक न्हू एकूच दीस तिचें रोगत म्हयन्याचें जाता तेन्ना इनकन्विनियंट वावराक लागून वचोंक सोदिना. ती भितर न्हिदोन रावता कित्याक ती एकलीच जाणा तिच्या जिवाक कितें. आमकां केन्नाय दादल्यांक तें गमचें ना, तिका एकल्याकूच खबर. आनी 12 वर्सां ही पिडा जाल्या ती कशी जियेताली. आनी मागीर बायगोन मार्कूस म्हळ्यार ओयजांशी वचून पास जाली. ओयजांक कुवेत नासली तिका बरी करूंक, पिडा बरी करूंक. जेजू पास जाता तिच्या मनांत आसा हांव ताच्या आंगोस्त्राचे देगेकूच हात लायतलें. देगेक, आंगोस्त्राक लेगून न्हय, देगेक हात लायल्यार इतलो भावाड तिचो. आनी तिका जेजूक बरी केली. जेजू म्हणटा आपल्या गूण बायसल्लो. कित्याक हो गूण जेजू गमलें, आपल्या कुडींतलो गूण बायसल्लो आनी ह्या गुणान तिका बरी केली. बायकोन तातूंनी कसल्या पिड्योवंतांक जायत्यांक बरें केल्या. कसली दुयेंस पिडा ताणें पयस केल्या. कोणा कडेन जायना तें ताचे कडेन जाता. तो ताका सांत म्हणटात तसलो द सेंट ऑफ द इम्पॉसिबल. कोणा लागीं जायना ती मिलाग तो करता. ते पासून हांव केन्नाय तुमचे कडेन मागता, जायते जाणां पासत मागूंक रोखडोच तो बरो करता. हांव पयलें
ताचे मुखार घालता वयर रावन मागणें करता हांव रातचो तेन्ना ताचे मुखार ह्यो सगल्यो आयज पळय तुमकां सांगल्यात त्यो सगल्यो पोत्तून घाता आनी म्हणटा फाल्यां मंगळार फाल्यां जायतो लोक येतलो सायबा बायगून तांतून तूं ह्या लोकांचे आयक मागणी आनी तांची दुयेंस पिडा लागून जायतीं जाण बरीं जातात दुयेंस पिडेंतलीं बायगून तांतून करता ताकाय ही पदवी दिल्या जें कोणाकडेय करूंक जायना तें करूंक 12 वर्सां बरी जायनासली जेजून बरी केली ते भाशेन बायगून तांतून वर्सांची वर्सां कोण बरी ना तांकां बरी करता आनी मागीर चवथी वस्त तिणें जेजूक हात लायलो आतां जेजू हात लायता ह्या धाकटुल्या भुरग्याक 12 वर्सांचे मुद्दम मार्कूस घालता तिची पिराय दाखोवपाक हें जल्मलां ही जल्मलां तेन्ना ही पिडेंत आहा तिची पिडा पयली बरी केली आनी ह्या 12 वर्सांच्या भुरग्याक मेल्ल्यांतलें जिवंत केलें द पावर ओवर द डेड ही चवथी तरेची पदवी मागून मार्कूस दाखयता मेल्ल्याक जिवंत करूंक हेको देवाच्यानूच जाता आनी तें जेजून केलें ते भाशेन बायगोन आंतोनीन जेन्ना तो आपल्या बापायक गाराणें घातला तेन्ना गेलो तेन्ना ताणें सांगलें जुईजाक सांगलें त्या मेल्ल्या भुरग्याचे मोळे हांगा हाड कोटांत हाड ते म्हणलें कितें ना हाड ताणें हाडलें आनी त्या काशवांक पळोवन ताणें म्हणलें तरणाट्या उठ आनी सांग कोणें तुका जिवेशी मारला तो आनी ह्या तरणाट्यान सांगलें तुवें तो मनीस आसलो ह्या मनशान मारला तुज्या बापायन न्हय आनी पोत्तून भितर घातलो पोत्तून फोंडांत ताणें जिवंत करून दवरूं येतालो ना ही मिलाग करूंकूच ताणें ताका आपयलो आनी पोत्तून फोंडांत घालो बायगून तातूंतच्यान ताका जिवो करूंक जातालो करूंक ना कित्याक नीत बिगडल्या हांगासर आनी नितीक लागून तो ताका जिवंत करता आनी पोत्तून घालता हिवूय मिलाग जेजून सांगलेलें म्हज्याहून ओडती व्हरचोऱ्या म्हजे शीस करतलेत म्हज्या नांवान हें बायगोंत आंतोन करता आजून चालू करता जेजूच्यो मिलाग्र्यो बायगोंत आंतोनी उदेशीं चालूच आसात देखून तुमी हांगा येतात आनी हांवूय तुमकां ह्यो भावार्थाच्यो घडण्यो जाल्यात त्यो सांगता कित्याक म्हजो भावार्थ जायतो वाडला तुमी चिंतात पाद्रीक भावार्थ आहा पूण म्हजो भावार्थ हांगा येवन बरोच वाडला आनी लोकांचोय भावार्थ वाडला कित्याक बायगेवन आंतोन जेजूच्यो मिलाग्री चालू दवरता असल्यो असल्यो मिलाग्री त्यो चारूय जिन्सांच्यो मिलाग्र्यो चालू दवरता आनी कोण मोरणांचे तोरणीर आहात आनी जायते फावटी सोयरानां भायर पडल्यात आनी लोक चिंतात दोतोर चिंतात मेला तांकां लागून जीव दिता ICUंत आसतलीं कितलीं जाण बरीं गेल्यात दोतोरान सोडलेलें आनी मरतलो ह्योय मिलाग्र्यो बायगोंत आंतोन करता आमी इतलीं जाणां मागतात न्हय आमची मागणी बायगोंत आंतोन देवा मुखार वता आनी देखून तुमी हांगा येतात तेन्ना ह्या भावार्थान आनी बरवंशान येतात देखून जायतीं तुमची मागणी होच सांतांतून आयकता आनी ह्यो 4 भाशेच्यो मिलाग्र्यो आहात तसल्योय मिलाग्र्यो बायगोंत आंतोनीनूय केल्यात मोगाळ बाळून आमचें काळीज आमचें मन उगडुया आनी बायगोंत आंतोनीक मागुया असल्यो मिलाग्री आमच्या जिवितांत कर आनी देवाचें बरेंपण आमकां फावो कर म्हूण तो जेजू हांगा येतलो आमच्या काळजांत येतलो मनांत रीग घेतलो आमच्या आत्म्यांत येतलो आमच्या कुडींत येतलो आनी आमकां आपल्या बापाचें बरेंपण अनुभवूंक दितलो हेंच देणी आमी ताचे कडल्यान आमकां समेस्तांक मागून घेवया आमी सगलीं उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां ह्या वेळार देवा मर्यांत उबारुया पवित्र सुबेच्या फुडारांनी आपले पोरचेक जिवितान येतात ते आव्हानां फुडो करूंक बरें मार्गदर्शना वरवीं तांचो बाबाट ओकोण केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया दोयाळ
मागणे आय आमचे मागणे आय बापा आमच्या जिवितांतली शेलेमोलाय पयस करूंक देवाच्या मोल्यान आनी समाजाचे बरे पासत आमी वावरूंक आमकां नवी दिशा आनी नवे मन दी म्हूण त्याच देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय आमचे मागणे आय बापा. ह्या मिसान आपले इतेसां भेटयलां आंतोनियो आनी तेओदिना दायेस हांकां भाग्योंत आंतोनेचे विनवणेन सुवाव आशिर्वाद फावो सांग म्हूण बापा लागीं आदार मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय आमचे मागणे आय बापा. बापा मोगडा तुजे मुखार मांडलेली आमची तेसवां स्वीकार कर आनी बायगोंत आंतोनीचे मजतीन आमी कितें मागता हांव तें आनी आमच्या काळजा मनांत आसा तें सगलें तूं आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दाना तोयरे वेळार आम गायन घेवया C6 पेज नंबर 30 C6. बागेंतल्या फुलांमध्ये रानांतल्या झाडांमध्ये कोणींतल्या धातूंमध्ये ईश्वरा सोडले देणे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोचे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोचे दर्याच्या उदका भितो वेळेचे रेवे भितो राजाच्या देव्या भितो कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोचे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोचे मापाचे आपणाक वरदान दाखोयले सोर्वेस पोरां लिपलोले मोच्या होड्यान हिमोलके काळीज मोचे. भयणीनो आनी बाबानो आमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमे आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून दी. सोर पदवेदारा देवा तुजें तोरपण आमी वळखता बायगोंत आंतोनीच्या उगडासाक भेटयलोली आमची दानां तुजे पदवेन ती बदलूं आनी तुज्या पुताची कूड आनी रगत ती जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुमच्या हातांत आहात त्यो पुस्तिका घेयात आनी पवित्र ताची उतरां बदल्ल्यान सो तें पवित्र गायन मंडळी गायता आसतना
तुमी 5:14 हाचेर पळोवन तें पवित्र तुमी गावचें. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासात. वयोश्य आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा क्रिस्त आमच्या स्मिया वरवीं सोर कडेन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. तुज्या भोगतांच्या उतरां वरते गवायके उदेशी तूं तुजे पवित्र सभेक नव्या बळान सुपावड कोत्ताय आनी दर एका काळार आमकां तुज्या विस्वाशी मोगाची कोरी कुणां दिताय. अशें तुजे सोडवणीचो गूट संपूर्ण जावच्याक तांचे उत्तम देखीन आमकां तूं उर्बेन बोदताय आनी तांचे दोयाळ विणवणेन थांबून आसतना आदार दिताय. देखून सर्वेस्परा सोर देवदूतां आनी सांतां भोगतां सांगाती आमी तुका वाखाणटाव आनी संतोशाच्या उमाड्यांनी आमी गायताव. सर्वेस्पर देव स्वर्गानी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान होसाना उंच स्वर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होसाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देळी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. बोस मातसो उबो आहा तो बोस ब्लॉक कोता दुसऱ्या. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिलो मोडून. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या दोन दुतांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी राव म्हूण सांग तिका. उबो रावपाचो वेळ दिमी घालपाचो जालो वेळ. पुस्तिका घेयात 5:14 3 विधानां दिल्लीं आहात भारताच्या गुटाक. गायन मंडळी म्हणटा तें तुमी पुस्तिका हातान धरून म्हणचें. भावार्थाचो गूट संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोळा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारनीक घेतल्या आनी संस्कारलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. आमा समेस्तांचे हांगासर हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया करूं म्हूण मागता. आमचेच पासत मागुया. आज आपलो वाडदीस मनयता, आपलो लग्नाचो वार्षिक दीस मनयता, आपले संस्कारणेचो आनी माकडेचो दीस पाळटा तांचे पासत आनी पिडेवंतां पासत मागुया. अशें बायगोंत आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती, तिचो निर्मोळपती बायगोन जुजे, बायगोंत आर्कांज मिंगेल, बायगोंत दोर्नदूत आशिजचो बायगोंत फ्रांसीस, बायगोंत आंतोन आमचो आस्कारी, बायगोंत जुजेवास आमच्या दोर्न प्रांताचो आस्कारी आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या सांतां भोगतां बराबर सासणाच्या सुखान, सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या भाव भयणींचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत प्रकाश पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सोर पोदवेदार बापा सोरमान आनी मोयमान तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या बापाचे मागणे म्हणटा आसतना एक उतर आमी सोडूंक जाय. तुजे राज आमकां येवन आमी म्हणटा तुजें राज येवं. एकूच आमी करेक्शन आहा, एकूच तुजें राज येवं म्हणपाचें. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां थालणेन पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजी उदार काकलुतीन सौर पातकांतली सुटोय आनी सौर आकांतांतली वाटाय. कित्याक लागो ती पदवी आनी महिमान तुजी सासणाच्या सासना. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्नदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे आत्म्या सवे माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूट. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूट. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. पान सोत्रा ती आमी उतरां म्हणटा ती पवित्र सभेन बदल्ल्यान. पान सोत्रा सारके निमाणें पानार निमाणें सुवातेर. पळयात ओ देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God,
please do not come forward to receive the sacred body of Christ. Our ushers, the confraria members, are requested to supervise the receiving of the communion, especially behind. जेजूक आमच्या काळजान शेवतान आमी गायन घेवया. D10 पेज नंबर 52. D10. एका सोंड्यान आमकां वाटो तोरे कुचकूड आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सोगली, जेजू मस्तक आमी सांदे. एका सोंड्यान आमकां वाटो तोरे कुचकूड आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सोगली, जेजू मस्तक आमी सांदे. एकूच पिवण सगळ्यांक आमकां, जेजू वाडटा आपले रगो. एका जिवान आमकां भरता, प्रिती मोगान काळजां सोडटा. एकूच पिवण सगळ्यांक आमकां, जेजू वाडटा आपले रगो. एका जिवान आमकां भरता, प्रिती मोगान काळजां सोडटा. एकूच उपदेश आमी पाळचो, मोगा उपदेश जेजून दिला. एकूच आज्ञा आमकां केल्या, आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगून. एकूच उपदेश आमी पाळचो, मोगा उपदेश जेजून दिला. एकूच आज्ञा आमकां केल्या, आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगून. एकूच पिवण सगळ्यांक आमकां, जेजू वाडटा आपले रगो. सगळ्या जेवण आमकां भरता, प्रिती मोगान काळजां जोडटा. एकूच पिवण सगळ्यांक आमकां, जेजू वाडटा आपले रगो. एका जिवान आमकां भरता, प्रिती मोगान काळजां जोडटा. एकूच पिवण सगळ्यांक आमकां, जेजू वाडटा आपले रगो. एका जिवान आमकां भरता, प्रिती मोगान काळजां जोडटा. उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या संस्काराच्या बोडान भाग्यवंत आंतोनीची देख घेवन तुज्या मोगाची आमकां सदांच वाट दाखय. आनी तुवें आमचे भितर सुरू केलाय तो बरो वावर जेजू क्रिस्त येतलो त्या दिसा पर्यंत सपूर्णायेक पावय म्हूण मागता हांव. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. उपकार करून बसात. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर जोकिंग कावन्सिलींग रुमांत आहा आनी फादर हायसीन कुमसुंदरींत आहा.
सिस्टर सँड्रा कावन्सिलींग कोत्ता, तिका तुमी मेळचें पर्सनली, ती मागीर तुमकां अपॉयंटमेंट दितली. नोटीस बोर्डार तिचो नंबर दिल्लो आहा, तो गुंडावन तिका तिचे कडेन अपॉयंटमेंट घेवचो. बायगोंत आंतोनीचे इमाजी सरपेंत हातान धरून आमच्या सोवेनियर रुमांत आहात. कोणाक जाय जाल्यार त्यो घेवच्यो. तेच भाशेन सोवेनियर रुमांत स्टोरीज इन सिल्वर ओ कॉफी टेबल बूक, केरीत बूक तो तातूंत विक्रेक मेळटा. ताचेर बायगोंत फ्रांसीस शावेराचो काश्यांव आहा, ताचेर 32 सिल्वर पॅनल्स आहात, तांचो फोटो तो. आनी एक मिलाक बरी भाशेन ती एक्सप्लेन केल्ली आहा. असलें पुस्तक आमकां केन्नाच आनीक मेळचें ना. तें तुमी घेवन तुमच्या भुरग्यांक दिवचें, वो कोणाकूय गिफ्ट दिवंक जायो ताचो गिफ्ट तुमी दिवचो. तें विक्रेक मेळटा. फेब्रुवारीचे 17 आमी आदीं फुडेंच सांगलां तुमकां, आमचे इगोर्जेन बायगोंत आंतोनीची जिबेची परब करता. आमी ती मुंगडाराक काडल्या, कित्याक दुसऱ्या दिसाक केल्यार तितलो मुंगडाराक लोक येता. त्याच मनान ही परब आमी कोत्ता, बायगोंत आंतोनीचे जिबेची परब. आनी त्या दिसाक म्हजे कडेन लोक विचारता, वॉट इज द स्पेशालिटी ऑफ दीस फिस्ट. त्या दिसाक ही रॅलीक पळय आहा, जशी आमी बेसांव घेता, त्या दिसाक ती रॅलीक हांव एकल्या मनशाच्या कॉपलार दवरतां आनी मागता तुजेर बेसांव घालून. कित्याक ही रॅलीक ताच्या दाळाची, कित्याक आख्खी ताची कूड कुसलेली जीब आनी दाळ जिवे आसले. सारकी जीब बायगोन बोवेंतूर म्हणटा, ताजी तांबडी जीब मनशाची आहा तसलीच आसली. त्या पासत हे खाडाची ही खाडकी आहा ताचो कुडको तो. त्या पासत जिबेचे परबेस म्हळ्यार तेदूसच हांव कोत्ता, हेरां दिसांनी हांव करिना. एकल्याच्या कॉपेला. आनी ह्या उत्सवीक वर्सान जी सगलीं रोमारी करूंक आयल्यान तांकां तसो आशिर्वाद हांवें दिला एकल्याचेर. ते भाशेन तुमचेरूय दितलो. जायत्यो कृपा आमकां मेवतल्यो. ते पासत 17 आदीं फुडेंच तुमकां सांगून दवरता, ताची जिबेची परब जातली. मुंगडारा दीस गेल्ल्या इतलें दितात. आनी आमचे इगोर्जेक तर इतलो वावर जाला तुमच्या दानाक लागून. तुमी मुंगडाराक येवन जाय ते ताच्या मनाक दितात, ते आमी तुमच्याच बऱ्याक वापरता. आनीक एक वस्त हांव तुमचे कडेन मागता, कित्याक बिस्मान म्हाका म्हटलेलें उत्सवीक वरस करूंक तुजी इगोर्ज दिल्या, कित्याक हांवें ताका पयलेंच मागलेलें हें श्रायन कर. श्रायन म्हणल्यार एक सुवात सदांच देवाक भेटयली, जंय जायतो लोक येता. आनी ताणें म्हटलें पळयता, तुजो रिक्वेस्ट हांव मानून घेवंक सोदतां. ताका लागून आमी मागूंक गरज आहा. बिस्पाच्या मनांत घाल म्हूण हें श्रायन करूंक जाता तितले बेगीन ताचे कडेन आहा तें. आनी हें श्रायन करूंक आमकां ओदीक हांगासर पदव्यो मेवतल्यो बायगोंत आंतोनीच्यो. असल्या मनान तुमी तें मागचें. तें एक चालू आहा आमचें. आनी दुसरें म्युजियम जुनाच्या म्हयन्यांत 3 वांट्यांनी वांटलेलें आहा तें. एक वांटो तरी तयार जातलो म्हूण म्हाका क्युरेटरान सांगलां आनी ताची टिमीन सांगलां, आर्किटेक्ट आहा तांणी सांगलां. तो एक आमचो प्रकल्प आहा तो जावपाचो. हे 2 प्रकल्पां पासत तुमकां मागता मागूंक. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे तुमच्या आत्मे सवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. बागयोंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलेलीं विस्मितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुज्या फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खाल ते पळी मागता. नोमान तुका बागयोंत आंतून निर्मोळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलेल्या शुभ वर्तमानांच्या दरून दिता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ,
बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान, आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. बागयोंत हातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दवळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे विंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर. आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय तें बायगोंत आंतोनी मुखार घाल. ओर चुऱ्यांच्या बायग्योंत हातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवेदार मजतीन हे खालतिकायेचें क्रिस्तिवी जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमेन.